ते ऐकून आता कॅबिनेट शपथाची चर्चा म्हणून तर तेच गोष्ट आली का आणि किती ना पार्टीच्या काही जे विषय असतात ते विषय तांचे मांडप अनेक विषय असतात, बैठको चालू असतात आणि त्याचबरोबर येणाऱ्या काळात जे प्रोग्राम वयल्यान ते दिल्ले असतात ते प्रोग्राम सगळे स्तराकडे पर्यंत पावोवपाक जाय, ती रीत सकयल पर्यंत वचूंक जाय. ना हे कित्याक दिसता कारण निलेश काब्राल, दिगंबर कामत, संकल्प आमोणकर हे आयज हांगासर दिसले बंगल्यार आणि तेंची खंय तरी नांवां येताली कॅबिनेट रिशफल जाले जाल्यार तांकां मंत्रीपद मेळपाक शकता ह्या गजालीचेर आणि तुमी हांगासर आयज आसा सो चर्चा नक्की जाली आसतली ना ते प्रत्येक जण आपल्या मतदारसंघाची डेव्हलपमेंटाची कामां आसतली, तांची कितें कामां असतात ती कामां योगायोग म्हणटा तुमी हो ता वयल्यान तुमी ताकबाद कित्याक तुमी फाटल्या दिसांनी म्हटलें की वयरसून तुमकां ग्रीन सिग्नल गावल्ले आसा आतां जे करूंक जाय ते स्टेट हेच करतले पार्टीच करतली म्हणून सो तेज्या खातीर कितें म्हणलें आतां कितें अशें एक येता की मुख्यमंत्र्याचो निर्णय 21 तारखेपर्यंत कितें चर्चा चेंजीस जावं शकता म्हणटा असा अशें कितें दामोदर आणि सीएमाची स्टाईल दामोदर आणि काँग्रेस या दिसांनी घालता वोट चोरी करून कितें दिसता तुमकां अशी जाता अशें वोट चोरी बी जावं शकता कितें आसा नाचता येना खंय अंगण वांकडे कळ्ळें न्ही म्हणजे बोगस वोटींग म्हणप आनी कितें म्हणप हांवूय बी इलेक्शन लढलां म्हणटकीर पडले बरोबर हांवें केन्नाच म्हणूंकूच ना बरोबर म्हणून बोगस वोट किंवा EVM सारकें नाशिल्लें हें म्हणूच ना पडले बरोबर ह्या काँग्रेसवाल्यांक संवयच आसा त्या टायमाचेर जेन्ना ते हरतात त्या टायमाचेर इलेक्ट्रॉनीक EVM जे मशीन आसा तें मशीन हें डिफेक्टीव ते ज्या जाग्यांनी जिखून सत्ता येयली त्या टायमाचेर तें मशीन सारकें आसता अशें केन्ना